नमस्कार. प्रुडंटच्या चवथ स्पेशल कार्यावळीन तुमकां येवकार. सगळीकडे चवथीची तयारी नेटान चलिल्ली आसा आनी आमी आतां जयंत नाटेकरा बरोबर तांच्या कार्यशाळेन आसा. गणपतीची एकदम सुंदर तरेन ते सजावट करतात. गणपतीची अशीच कितलीशीच नांवां आसा, पण भितरलें म्हजें फेवरेट नांव म्हणटात तें लंबोदर. गणपतीक लंबोदर कित्याक म्हणटात तुमकां खबर आसा? ना? गणपतीचें हें जें पोट भायर आसा त्या खातीर ताका लंबोदर म्हणटा. म्हणजे चवथीच्या दिसांनी ताका तरेत तरेचे खावपाक जे मेळटा. पूण हे तरेत तरेच्या खाणांनी आसता कितें आनी ते ट्रेडिशनली कशें तयार करप हें सगळ्यांक खबर आसतलेंच, पूण जेंकां खबर ना ती म्हज्या बरोबर चला. ह्या लंबोदराक जे कितें आवडटा ते ताका चवथीक मेळटा. प्रत्येक राज्यान प्रत्येक घरान आपापल्या तरेन गणपतीक महाप्रसाद अर्पण करतात. वरण, शीत, पायस, मुगाच्यो गाठी, आळू, 5 तरेची भाजी, पुरयो, मोदक, नेवऱ्यो. अरे बाप रे. घरातली बायलां एकठांय जावन रात दीस लागून ह्या महाप्रसादाची तयारी करतात. ह्या महाप्रसादाचो सुगंध घरभर पसरता. गणपतीच्यो आरत्यो जाल्यो, महाप्रसाद दाखयलो म्हणजे आमी महाप्रसाद जेवपाक तयार. तुमकां एक गोष्ट लक्षात आयल्या जाल्यार खबर ना, ह्या दिसांनी जे जिन्नस करता ते मागीर कितेंय आसूं, ताची टेस्टूच डिफरंट आसता. तोच पदार्थ जर तुवें चवथ जावन करत किंवा असोच घरान करत जाल्यार त्या जिन्नसाक तितलीशी टेस्ट आसना. ह्या प्रसादाचें म्हत्व आमकां सांगलें आमच्या भटजीन. गणेश चतुर्थी म्हणजे भाद्रपद शुक्ल या चतुर्थी तिथी अनुसार करून गणेश चतुर्थी आता लोक आणि उत्सव करीत आयिल्ले आसा. गणपती म्हणजे तो लड्डूप्रिय गणपती, अष्टरूपान महागणपतीचे एक प्रख्यात जाल्ले आसा. ताका महत्वाचे नैवेद्य म्हणजे तो मोदक आणि लड्डू, कोडबाळे हे सगळे तेजे प्रिय वस्तू. जी कितें तेलान जे कितें करता ताका बरें आवडटा म्हणून एक गणेश पुराण सांगलेलें आसा. आणि सदां गणपतीचे जे कितें विघ्न करता, विघ्न जे कितें घेवन येता आनी विघ्न निवारण करता ते शक्ती महागणपती आसा म्हणून ताका विश्वनामक महागणपती म्हणून ताका प्रसिद्ध जाल्ले आसा. आणि तशेंच सगळे लोकांनी, हिंदू, ख्रिश्चन हे सगळे लोकांनी आज पासून महागणपतीक प्रत्येक दिवसा नमस्कार करून आपल्याचे जे कितें मनाचे प्रार्थना आसा ते सगळे हे करून आपल्याचे मनोरथा जे कितें आसा ते मागून घेता. तशे प्रमाणे विघ्ननाश महागणपती आपल्याचे सगळे लोकांचे जे कितें भक्त आसा ते सगळ्यांचे मनोकामना जे कितें आसा तो सगळे सिद्धी करून दिता. म्हणून सिद्धी आणि बुद्धी ताका दोन एका सहाय्यक आसा. सिद्धीचे काम कितें, जे कितें सिद्धी करून दिवपाचें, आणि बुद्धीचे काम कितें, महागणपती बुद्धी दिवन ते कार्य करून घेवपाचें. म्हणून ताका विश्वनामक म्हणून महागणपती म्हणून ताका नांव आयिल्लें आसा. तशेंच ताका महानैवेद्य म्हणजे अन्न, तशें पायस, लड्डू, तशे प्रमाणे मोदक हे सगळे ताका जे कितें तेलान जे कितें भाजलेले आसा ते सगळे ताका महागणपती नैवेद्य दाखयता. तातूंत आमचे सगळे मनोरथ महागणपती पूर्ण करून आमचे सगळ्यांचे कल्याण करता आणि लोकांचे सगळे बरे उद्धार जाता. तितून आतां आमी आळू जे गोंयान आमकां मेळटा ते आळू आसता, मागीर गाठी आसता, ताजें कितें म्हत्व अशें आसा? महत्वाचें म्हणजे जे कितें हितून आमी उदकान दवरून ते मूग गीक जे कितें ताका कोंबरी येता तशे प्रमाणे करून नैवेद्य दाखयता. सगळे ते गणपतीचे महाप्रिय नैवेद्य तेजे. म्हणून जे कितें मनशांक, प्रत्येक मनशांक वेगवेगळे तरेचे जे कितें आहाराचेर ताका आवड आसता, गोड आणि तशे प्रमाणे बाकीचे आवड आसा, तशेंच महागणपतीक महान प्रिय म्हणजे लड्डू आसा, तशे आळू आसा, ते नैवेद्य दाखोवचे म्हणून एक तांचें अशें कांय म्हत्व अशें कितें आसा? म्हणजे आळूच कित्याक दाखयता किंवा गाठीच कित्याक दाखयता? तशें कांयच ना, पण एक गणेश पुराणान सांगलेलें आसा की हे जे कितें नैवेद्य आसा ताका गणपती प्रियाच आहे, ते नैवेद्य दाखयले जाल्यार आमचे मनोरथा पूर्ण जाता म्हणून एक तरेचे उल्लेख आसा. म्हणून ते आळू बिळू सगळे घालतात. आनी गणपतीक लंबोदर हें नांव कशें पडलें? लंबोदर म्हणजे ताका गणेश पुराणान सांगलेल्या प्रमाणे केन्ना गणेशाचे गळे कापलेले आसा, त्यानंतर जे कितें हत्तीचे गळे, हत्तीचे ताका तकली ताका बसयला, त्यानंतर ताका जे कितें हितून शास्त्राच्या आधारा प्रमाणे
ऋषी मुनींनी ताका तितून नारद मुनींनी ताका लंबोदर म्हणून अशें ताका नामकरण केलें. सो अशेंच कांय ट्रेडिशनल डिशीज पळोवपाक आमी पाविल्ली आसा खोर्ले करपे हांच्या घरा. आमच्या बरोबर आसा आमची आजी माणिकबाई करपे. नमस्कार आजी. माणिकबाई करपे ही खोर्ले म्हापसा हांगा रावता. ही आपल्या 83व्या वर्सा सुद्धा आपल्या स्वताच्या हातान जेवण तयार करता. आणि एक गजाल म्हळ्यार रांदपाक लागणारे मसाले इतर गोश्टी ती स्वता घरान तयार करता. ह्या वर्सा पासून ती तयार आसा बाप्पाचें स्वागत करपाक. आणि तुम्ही आज आमकां कितें दाखयतली करपाक? आमकां गाठी दाखोवंक जाय आनी आळूय दाखोवंक जाय. सो गाठीक कितें कितें लागतलें घालपाचें पडटलें? सासवां घालप, तेल घाल, तेल आनी तेल घालून सासवां घालून दी. आनी हें मीठ न्ही? मीठ मागीर. मीठ मागीर. ओके. सो आमी आतां सुरवात करुया हें करपाक. पयलीं कितें घालपाचें हाजे भितर? बारीक कर. आतां तुमी हिंग घाला न्ही? उदक घाल. उदक घालपाचें? घालून पुरो? ताच्या उपरांत हें आतां मूग घालपाचें? सगळें घालपाचें? घाल. ताच्या उपरांत हातून आजी आता कितें कितें घातला तुम्ही? फकी घातली. मिरसांगेची हे घातले, मसालो घातला. मसाला घातला, इडीची फकी सगळें घातला भितर. आणि सोय आणि ते वाटून घेतला न्ही? भाजून केला. सोय भाजूकूय जाय? सोय भाजूंक ना. ना, सोय अशी हरवीच घातली. बरें. This is a good advantage for me by helping Aji. I am learning lots of things here. इथून आता वाटणान आमी हळद पावडर घातल्या, मिरचीची फोकी, गरम मसालो आणि सोय. इथून थोडं तुका जाय ती घाल. आजी has given me option, तुका जाय तितल्यो बियो घाल म्हणून. हातून कातलेचे कुडके घातिल्ले आसा तेणे. मीठ घालून आणि थोडेशे मीठ. आजी हितून गोड कित्याक घालता? गाठी म्हणजे मातशें तिखट. रूच येता मातशी. रुची खातीर. रूच येता मातशें तें घातलें म्हणटून रूच येता. सो तुमकां जर रूच जाय गाठींनी जाल्यार इल्लेशें गोडूय घाला भितर. आमच्यो मुगाच्यो गाठी इज तयार. हाज्या खातीर आजी तुमी पयलीं मूग भिजत घातिल्ले न्ही? मूग पयलीं भिजत घालूंक जाय. रातचे भिजत घालूंक जाय. आदल्या दिसा आतां मंगळार आसा तर घातले जाल्यार बुधवार आसा ते सकाळचे काडून उदक ते काडूंक जाय सगळें. उदक काडलें आनी मागीर ते तशेंच ठेवूंक जाय. उदक काडून धापून ठेयलें म्हणटकूच मागीर रातचे ते हे जातात, गुजगुजतात आंगान, तेंचे गरमी येता. गरमी जाली म्हणटकूच मागीर ती सकाळी रातचे ते म्हाका उदक घालून ठेवूंक जाय. उदक घालून ठेयना म्हणटकूच सकाळी कोंब येतात ताका. कोंब येता. रातचे उदक घालूंक जाय. रातचे उदक घालून सकाळी उठून मागीर ते कोंब येले की तुमी ताजे सोल्ला वयर येता ती काडून सेपरेट केली.
सो हे मूग बेश्टे तुमकां गाठी दवरना, तुमकां आदल्या दिसा बरे फुगत घालचे पडटले, ताजी वयरी जी सोल्ला येता ती बरी काडून घेवची पडटली आनी मागीर हे कुकरान शिजोवन घेवपाचें. कुकरान शिजले आतां आनी अशें शिजले ते मूग मातशें ते कशें आसता चड करून हांव कुकराक लायले आनी एकूच शिटी पुरो. एकूच शिटी पुरो. कुकराक लायलेले एकूच शिटी पुरो, नाजाल्यार अशें सुद्दां तुमी शिजोवन घेवचे. मुगाच्यो गाठी करपाक तुमकां लागतले तेल, सासवां, मिरसांगेचो पिठो, गरम मसालो, करबील, उदक, उकडलेले आनी कोंब काडलेले मूग, सोय, हळदीचो पिठो, हिंग, काजूच्यो बियो, गोड आनी नाल्लाची कातली आनी इल्लेशे चवी पुरते मीठ. गाठी करतना पयलीं एका तोपान तेल घालून सासवां आनी करबिलाची फोण्णां घालपाची. ताच्या उपरांत उकडलेले कोंब काडलेले मूग घालपाचे. दुसऱ्या सायडीक सोय, मिरसांगेचो पिठो, गरम मसालो, हळदीचो पिठो आनी हिंग घालून बारीक वांटून घेवपाचें. हें वाटण उकडलेल्या मुगान घालपाचें. शेवटाक काजू बियो, गोड आनी नाल्लाची कातली घालपाची. चवी पुरते इल्लेशें मीठ घालून बरो एक खतखतो काडून सर्व करपाचें. मुगाच्यो गाठी तयार.